आणि एका आम्ही सोडलो आणि त्या ढवळीकराक घेतलो फरक कितलो होतो पळया. जो मनीस आपलो मतदारसंघ सोडून दुसरीकडे येता त्यांचा धंदो करपाक येता तो काम करपाक येना. इतले आपूण मोठलो इतले जोडटलो हे लक्षात दवरा. आमचो नरेंद्र सावरकर तसोच आमचो सुभाष शिरोडकर बहुमतांनी तुम्ही हांगासर हाडात निवडून आणि दाखवून द्यात आणि दिल्ली आमचो प्रधानमंत्री निवडून येतलो हाचे बद्दल दुबाव ना. हे जे सरकार हा हे उरतले हाचे बद्दल डाऊट ना. पण तुमचे ढवळीकर येऊन कितें कितें सांगीत तुमचे तकलेन घालीत तुमच्या कानान घालीत या मनशाचे विश्वास दवरू नाका. आमकां सुभाष शिरोडकराक गोंयच्या विधानसभेक धाडपाक जाय आणि नरेंद्र सावयकराक आमकां दिल्लीक लोकसभे भितर धाडपाक जाय की जाका लागून केंद्रा भितर जावपी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आणि गोंया भितर जावप आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनीक अडचण येतली. तुमचा सगळ्यांचो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार खरें म्हणजे फॉर्म भरताना हांवें सांगलेलें की शिरोड्यात भारतीय जनता पार्टीचो विजय निश्चित जाला आणि आयज परत एकदा तुम्ही ताचेर ठाम जे आसा हे शिक्कामोर्तब केल्ले आसा आणि निश्चितच ते मानाचे स्थान जे आसा शिरोड्यात त्या गावा खातीर शिरोड्याच्या विकासा खातीर तांकां नक्कीच मानाचे स्थान हे गोंयच्या सरकारात मेळटले. मगोनूय शिरोड्या शक्ती प्रदर्शन केले. पक्ष बदलूंक बुद्ध शिकायत म्हूण मगोचो उलो. फक्त अफवा प्रत्येक जण सांगता पळय अफवाचेर विश्वास दवरूं नाका. खूब अफवा पसरयतात आणि भावना आनी एक सांगतात. खूब कडेन आमी वता आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक चेक करता गाडी चेक करता मोटरसायकल चेक करता बॉल्स चेक करतात आणि हे सगळे सरकारातले मंत्री आमदार बॅगो घेवन भोंवतात. पूण सांगपाक म्हाका उमेद दिसता की शिरोडकार स्वाभिमान आसा हे बॅगा त्यांनी थोडे कडेन परतून रायल्या. होच आमचो स्वाभिमान शिरोडकाराचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.